नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। रामा काणकोणकारान केल्ले आरोप न्हयकारले मंत्री तवडकरान उटा संघटनेची बदनामी केल्ल्या खातीर संघटनेन मागची माफी। मोर्चे आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात नवे वळण दिलीप मोर्चेच्या चलयेक पुलिसांनी केल्या अटक। आता मेरेन ह्या प्रकरणात तिगा दुबावितांक आरोपीत केलं अटक। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामा दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम। सरकारान शेनवार मेरेन मागला वेळ, मागणी मान्य जाली ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर करपाची सीजेपीन दिले शिटकावणी। मोपा फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाक सरकारी तिजोरीचो आधार 2 कोटींचो वीज खर्च उखलपाचो सरकाराचो निर्णय। 2 कोटी रुपयांचे बिल माफ करपाच्या निर्णयाक काँग्रेसीचो खर विरोध। कॉम मडगांव एका नामनेच्या दोतोराच्या चल्याचे दिसा उजवाडा कथीत अपहरण। सोशल मीडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल, दुबावितांक घेतल्या ताब्यात, सांगता दक्षिण गोंयचो एसपी टिकम सिंग वर्मा। आणि उटंगराचो पावस आणि हुंवारी परिस्थिती, न्हंयो घसघशेत तळयो आणि दर्यादेगेचेर वचप टाळचे। अपघात अडोवपा खातीर सरकारान जारी केल्या म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां। आता खबरो विस्तारान। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले राजकीय वातावरण परतून एकदा तापपाची चिन्हां दिसतात। 2011 वर्सा बाळी जाल्ल्या उटाच्या आंदोलनावेल्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि रामा काणकोणकार हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। रामा काणकोणकार हांणी केल्ले आरोप न्हयकारीत मंत्री तवडकरान ते आरोप फटीचे आशिल्ल्याचे सांगले। आंदोलना वेळार रामा काणकोणकार घडणूक थळार हाजीर नाशिल्ले असो दावो करीत उटा संघटनेची बदनामी केल्ल्या खातीर रामा काणकोणकारान जाहीर माफी मागची अशी मागणी मंत्र्यान केल्या। रामा काणकोणकर आणि जे विधान केले ते खंडन करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान हांव ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता। सहजासहजी हांव अशे कांय जे लोक आसता पळय तांचे तोंडाक लागना केन्नाच। देवान म्हाका एक सभ्यता, नम्रता आणि संपूर्ण गोंयच्या जनतेचे लोकांचे आशिर्वाद दिले आसा। ह्या वेळाचेर सामाजीक क्षेत्रांत, राजकीय क्षेत्रांत हांव वावरता आणि लोकांचे ब्लेसिंग जे आसा म्हाका खूब मेळत आसा। पण केन्ना केन्ना खोटी गजाल सांगतकच, खोटी गजाली सांगता आणि त्यो समाजा मध्ये खऱ्यो करपाच्या दृश्टीन जे प्रयत्न करता ताचे खंडन करपा खातीर, ताचे निशेध करपा खातीर म्हाका आज ताचेर उत्तर दिवचें पडलें। कारण हांव ताका विचारपाक सोदतां की जी गाकुबाईची लढाई जी जाली म्हणजे साधारणशे 97-98-2003 पर्यंत जाली, बाबा तू खंय आशिल्लो ताजें उत्तर मातशें समाजाक दिवचें। एक आणि 2011 पर्यंतची चळवळ जी आसा न्ही हांवें स्वता पळयलें आसा। त्यामुळे म्हाका दिसता ही जी चळवळ आसली ह्या चळवळीक रामा बाबा तूं खंय आशिल्लो हेवूय आमच्या समाजाच्या संघटनेक सांगपाची गरज आसा। आणि त्या उपरांत जे आसा की तिसरो म्हत्वाचो प्रश्न आसा की आमचो सहकारी मंगेश गांवकर तो ह्या आंदोलन शहीद जालो, बाबा तू ताज्या घराकडे वचून ताजे सातवंतूय कितले दीस केले तेणे सांगचे। त्याचबरोबर दिलीप दिलीपाची बायल आसा, आमची भयण आसा, तिजे सातवंत तू कितले दीस केले। आणि अशा आसतना आज तू खंयच्या पक्षांत आसा तो म्हाका खबर ना, खंयच्या लोकांच्या हातूंत आसा तो खबर ना, पण एक अर्थान तर म्हाका दिसता तू ह्या विरोधी जे लोक आसा, जे काँग्रेसचे लोक आसा ताका समर्थन दिवपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तू सातत्यान प्रयत्न करता आणि आमचेर निनावी आरोप करता। वकील ॲडव्होकेट अंकुर कुमार हांचेर जाल्ल्या घातक हल्लो प्रकरणात दिलीप मोर्चे हांची धूव दीपिका तारीक अटक केल्या। मजगतीं दिलीप मोर्चे आणि तांचो पूत ध्रुव मोर्चे आणि गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तिची अटक बेकायदेशीर आसा असो दावो केला। सोमारा ह्या याचिकेचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा। 17 जुलयाक मोर्चे पंचायत वाठारात तेंवाडो दर्यादेगेर बांदिल्ल्या अनधिकृत बांदकामांचेर कारवायेचे फाटभुंयेर जमीन धनी अनिल प्रभाकर नायक आणि तांचो वकील ॲडव्होकेट अंकुर कुमार ते सुवातेर गेल्ले थंय तांचेर हल्लो जाल्लो।
केंद्र सरकाराकडील जाल्ल्या बसकेत सीजेपीन आपल्या कांय मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा असो दावो केला. तरी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजीनामा दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम आसा. हे मागणेचेर सरकारान शेनवार मेरेन वेळ मागला. मजगतीं फावो तो निर्णय घेतलो ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी सीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. गोंयांत स्मार्ट मीटर आनी वाडपी लायटीच्या बिलार निशेध करीत लोक रस्त्यार देंवत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्कीट रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला. देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागल्यात. दुसरे वटेन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो, ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान मागला. पळयात. मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची वेवस्था केल्ली. हे वेवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो. सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचे थारायल्ले खंय. पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो. देखून आतां पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा. ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याविशीं चर्चा सुरू जाल्या. अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात. मजगतीं गोंय काँग्रेसीन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केला. फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचे 2 कोटी रुपयांचे बील माफ करप चुकीचे. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो. संबंदीत आयोजकांनी पुराय बील भरचे. ह्या निर्णया कडेन संबंदीत सगळी सरकारी कागदपत्रां जाहीर करची आनी ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान मागला. आयकात. गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको. म्हणल्यार जे मनशाक 1,000-1,200 रुपया बिल येताले ताका 6,000, 7,000, 8,000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले. ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचे आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. ना जाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. अशा परिस्थितीन जेन्ना सामान्य मनशाक बिलांचे वजा सकयल चिड्डयता आनी कसले मनशांक त्रास जाता हो, जे सादे क्लास C, क्लास D गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसतले. एक मनीस घरान जोडपी आसता, ताका 4-5 पोटां भरपाचें आसता, ताका भुरग्यांचें शिक्षण आसता, तातूंत मागीर सेव्हिंग आसता, तातूंत सण येतात. मागीर सामान्य शेतकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, बारीक नुस्तें विकपी आसतलो, नुस्तें धरपी आसतलो, टॅक्सीकार आसतलो, फुलां विकपी आसतली, लायटीची बारीक इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतले. म्हणजे सामान्य मनीस, समाजांतले सामान्य मनीस, तांकां एक कितले जोड आसता, 20,000, 25,000 हे पगार. आनी तुमी पळया न्ही आज सर सकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना भौशी बडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायव्हेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारींत, ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायव्हेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची जेणे करून हे जे स्कॅम जाला हाजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. फॉर्म्युला 4 हो धार्मीक इव्हेंट किंवा सामाजीक इव्हेंट किंवा ब्लड डोनेशन इव्हेंट किंवा लोकांक मदत करपाचो इव्हेंट नासलो. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता.
एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल्स दिता, कसले टेंडरिंग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायव्हेट कंपनीचो, आनी तो कसलो इव्हेंट फॉर्म्युला 4 म्हणटा तो सामान्य मनशाचो एंटरटेनमेंटूय न्हय. हे जे जमनी हांच्यांनी विकून लँड कन्वर्शनां करून मोठ्या प्रमाणात झाडां दोंगर कातरून जे दिल्लीकारांक हाय क्लास दिल्लीकारांक जे हांगा गोंयकार करपाचो घाट घाला बीजेपीन, तांचो एंटरटेनमेंट जावपाचे चोचले फॉर्म्युला 4 म्हणटा ते. हे सामान्य मनशान थंय अफोर्डूय जावपाचें ना आनी ते थंय पावपाचेंय ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोंबडगाव वाठारांतला नामनेच्या दोतोराचो चलो संजील कुडचडकराची शुक्रारा दिसा उजवाडाक कथीत अपहरण जाल्ल्याचे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग सोद मोहीम हातांत घेवन संजील हाचो कारवार वाठारांत सोद लायलो. हो प्रकार नेमको अपहरणाचो आसा काय हेर कसलो ते अजून स्पश्ट जावंक ना. घोवा बायले मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूं येता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडले चवकशे उपरांत ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो अशी माहिती दक्षिण गोंयचो एसपी टिकम सिंग वर्मान दिली. लेटर था जिसमें कि शायद फैमिली डिस्प्यूट है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसमें एक जो लेडी है along with 2 other people, she is trying to forcefully take her husband into the car and then she drove away. तो उसमें we received a complaint from the daughter of that man named संजील कुडचडकर. तो उसके बेसिस पर हमने कंप्लेंट FIR रजिस्टर की है एंड वी गॉट द पर्सन ऑल्सो एंड दोज टू अनआइडेंटिफाइड मैन, उनको हमने अप्रीहेंड किया हुआ, तो उनको सिक्योर कर लिया है. कहाँ पकड़ा उसको? उनको कारवार से वो लेकर आए. कहाँ ले जा रहे थे, कुछ आइडिया है? अभी उनकी वाइफ को भी लेकर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा लेकिन मोटिव क्या था उसमें. तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसी के बेसिस पर बाद में फाइंडिंग से उसको वापस आएंगे. सो कार में ये 3 ही बंदे थे? हाँ, वाइफ जी. जो अनआइडेंटिफाइड है वो और ये जो ये कैसा केस बनाया अभी तक? किडनैपिंग या अबडक्शन का केस है. एबडक्शन का केस? कितना साल पहले संजीव? 40s, mid-40s, 50s का. गोंयांत पडपी पावसाक लागून महसूल खात्यान नागरिकां खातीर म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. उटंगराचो पावस आनी वराच्या परिस्थितीत न्हंयो, घसघशे, तळयो आनी उदक आशिल्ल्या सुवातेर वचप टाळचें अशें आवाहन सरकारान केलां. हुंवार आयिल्ले रस्ते साकव आनी उदका पोंदाक गेल्ल्या रस्त्यावेल्यान प्रवास करप टाळचो अश्यो सुचोवण्यो दिल्यात. हवामान खात्याची शिटकावणी प्रशासनाच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत 112 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो असोय सल्लो दिला. मावेनेच्या वादाच्या फाटभुंयेर गोंया खातीर थाकाय दिवपी गजाल मुखार आयल्या. निमणो न्यायालयाची निर्णय जाय मेरेन कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर कसलेच काम करचे न्हय अशे निर्देश केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराक दिल्ल्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. आदेशाची प्रत अजून पळोवंक ना तरी ही गजाल गोंया खातीर सकारात्मक आनी बरी बातमी आशिल्ल्याचे मंत्र्याचे म्हणणे. आज पेपर सगळं बोनस म्हाका आज पेपराची बरी न्यूज येयल्या. सेंट्रल गव्हर्मेंटान कर्नाटकाक कळयलां की जो पर्यंत कोर्टा डिसिजन जायना तो पर्यंत कांयच करपाचें ना. हांवें आजून ऑर्डर कॉपी पळोवना, प्रेस आयटम कसो येयला. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड न्यूज फॉर ते जे वयर सकयल करताले लोकांक चलबिचल करताले पळय ते तेगेला. गोंयांतली सगळ्यांत पोरणी शेतकी परंपरा तिगोवन दवरपी राय हो पयलो गांव. ओन अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत कणसाचें फेस्त 5 ऑगस्टाक जावपाचें आसा. ह्यान पयली 26 तारखेक माडी जातली, तशेंच 27 ते 4 तारीख मेरेन नोवेना जातली. भक्तांनी व्हड संख्येन हाजिरी लावन देवाचें भेसांव घेवचें असो उलो फादर पिटर डिसुजान मारला. मोगाच्या इश्टानो नेवी सायबिणीचें फेस्त, पणसाचें फेस्त, जे रायचे फिरगोजेन आमी म्हणूंक शकता गोंयांत पयलें पणसाचें फेस्त हे रायचे फिरगोजेन जाता. खरीत भशेन एक फिरगोजीचो पाद विगार फादर जानवाऱ्यो दुकास्ता, आमकां आधार दिवपी फादर सावद पेरेरा आनी हांव हे फिरगोजीचो पातकूर फादर पिटर डिसोजा आमच्या रायच्या फिरगोजकारां सांगातात व्हडा उमेदीन आमी तयारी करूंक लागल्यात.
आनी कितें भशेन ही उत्मीक तयारी आनी थोड्याच दिसांनी जातली. 26 तारखेक आमची माडी 5:30 वाजता थिर्स मीस हे माडयेच्या निमतान आनी कितें भशेन त्या दिसाक तावन आमची नोवेना जातली 27 तारीख ते 4 तारीख पासून. जायते यादनीक हे उत्मीक वाटेन आमकां वाडोवंक एके भशेन आमचे फिरगोचे येतले. आनी हे वर्साक आमी चड करून 10 मानामेंटाचेर हे विशय काडलेले आसात. 10 मानामेंट पाडून जेजून कशें रिगून रावपाचें हाचेर आमकां संदेश मेळटलो. सकाळच्या 6:30 वाजता मीस आसतले नोवेनाचे आनी तशेंच सांजेच्या 5:30 वाजता थिर्स आनी उपरांत मीस. सो ही नोवेना व्हडे उमेदीन जायतो लोक रायचो येता. न्हयच फकत रायचो पूण सूर भोंवतणीचो आनी हे भशेन हो संदेश घेवन वावरतात. ह्याय वर्साक आमी चड खुशाल की हे उत्मीक वाटेन आमकां आदार दिवंक जायते यादनीक आमची फिरगोचे येतले. सो कितें भशेन 5 तारखेक आमच्या फेस्ताच्या दिसाक आमची मिसां हे भशेन सकाळी 5:30 वाजता, मागीर 7 वाजता, मागीर 8:15, मागीर आमी कोणोस कातरूंक वेतात, मागीर 9:30 वाजता जे बिशप आग्नेलो पिनेरो एके भशेन सिंधुदुर्गचो सिंधुदुर्गचो गोवडी आनी कितें भशेन गांवचो पूत ह्या वर्साक एके भशेन मुखेल येजमान चलयतलो. सो कितें भशेन तें मीस आसतलें आनी दोनपारां मागीर 12 वाजता आसता. सो कितें भशेन आमी सगळीं खुशालकायेन रावता. हे वर्साकूय आमचें कोणसाचें फेस्त, आमचे आस्कारी नेवी सायबिणीचें फेस्त आमी व्हडा उमेदीन समोर येतले आनी सायबीण माय आमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद पाठयतली. गोंयांत पावसाचो उणाव आसून लेगीत धरणांतली उदकाची सांठवण पुरो असो दावो उदका WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान केला. मजगतीं आमठाणे धरण अजून पुराय क्षमतेन भरूंक ना आनी समाधानकारक पावस पडल्या उपरांतूच धरण पुराय भरतले अशी म्हायती मुखार आयल्या. गोंयांत पावसाचो उणाव आसलो तरी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान धरणांतल्या उदकाचो सांठो पुरो असो दावो केला. केपें हांगच्या कुशावती न्हंयचेर आशिल्ल्या धरणांतल्यान उदक पंप करतले अशी म्हायती तांणी दिली. मजगतीं पावसाचें उदक सांठोवपा खातीर राज्यांतल्या 40 सुवातींनी उदका संवर्धन प्रकल्प सुरू केल्यात. गोंयांत बांदिल्ल्या 500 परस चड धरणांचें उदक मेळोवपाक म्हत्वाचो वांटो आसा अशेंय मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें. WRD सध्याची ज्या पद्धतीन पावस पडटा आमकां उदक डॅमाक उरतलें म्हणजे भरपूर जातलें. WRD कितें रेन हार्वेस्टिंग बी करपाची चिंता, वॉटर हार्वेस्टिंग चालू आसा. सादारणशे 40 ठिकाणी रेन हार्वेस्टिंग पूण एक लक्षात घेवपाक जाय. आमी रेन हार्वेस्टिंग म्हणटा, रेन हार्वेस्टिंग म्हटल्यार बोरवेलांतल्यान उदक कमी भितर वचप. ताज्या पेक्षा मोठें रेन हार्वेस्टिंग त्या रेन वॉटर कन्जर्वेशन जें आहा पळय तें बंदारा बांदप. बंदाराच्या माध्यमांतल्यान आमी चड उदक, आज आमी उदक पिता पळय न्ही ते चडशे बंदारेच उरतात. आमचे जवळ जवळ 500 बंदारे आसात. 500तले वयल्या भागात खाणेपार न्हंयचेर आनी थंयच्यान वाळवंटी न्हंयचेर जे बंदारे जे आसा पळय ते जवळ जवळ 50 ते 70 सुमार आसा. त्या बंदारांची उदक जें आहा पळय तें आमकां पिवपाक मेळटा. रेस्ट आमी वॉटर कन्जर्वेशन आसा उदकाचें लेवल ग्रावंड लेवल आसा पळय तें वयर काडपा खातीर आमी वॉटर कन्जर्वेशन हार्वेस्टिंग जें आसा पळय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेंय बीन घेता. जवळ जवळ 40 पर्यंत पण घेवपाक गेल्लें आसा. आनी सरकारान न्यू स्कीम जी फ्लोट केल्ली उजो फ्लॅट स्कीम ती कॉपरेटीव सेक्टरा अंडर म्हणजे डिपार्टमेंट अंडर येतली. सो केन्ना म्हणल्यार अपॉयंट जातले? न्ही ताजे आतां रुल्स जाल्ले आसा. आमी चड करून मुखाल्ले 15 दिसांनी सुरवात करता. दर वर्सा साधारण जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर आमठाणेचो डॅम फुल्ल जातालो. मात अंदू जुलय म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत हो जो डॅम आसा तो फुल्ल जावपाची चिन्नां दिसनात. ताचें कारण म्हळ्यार फाटलो जो जून म्हयनो आशिल्लो तो सुको गेले उपरांत चालू जुलय म्हयन्यांत लेगीत सुमार 8 ते 10 दीस पावस गायब आशिल्लो. देखून हो जो आमठाणेचो डॅम आसा तो भरपाक कळाव जाल्लो आसा. शुक्रारा दनपारा मेरेन ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 48 मिटर जाल्ली आसा. हो डॅम जर भरतलो जाल्यार आनिकूय 4 मिटर उदक वाडपाक जाय.
फाटल्या जून म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन म्हळ्यार जुलय म्हयन्याच्या सुरवेक हो जो डॅम आसा त्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल 47 मिटर आशिल्ली. म्हळ्यार फाटल्या 22 ते 23 दिसां भितर ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 1 मिटरान वाडिल्ली आसा. जुलय म्हयन्यांत नेटाचो आनी सेगीत पावस पडूंक नाशिल्ल्यान हे जे धरण आसा ते भरपाक कळाव जाल्लो आसा. ह्या धरणांत जरी हो धरण अजूनय भरूंक ना तरी लेगीत ह्या धरणांत जे उदक आसा जो सांठो आसा तो समाधानकारक आशिल्ल्यान लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें WRDचें म्हणणें आसा. आतां पळोवचें पडटलें नेटाचो आनी सेगीत पावस पडून हो डॅम आसा तो केन्ना पुरायपणान भरतलो ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत आणि गौरांग प्रभू मलकणीकार. उत्तर गोंयाबरोबर दक्षिण गोंयांतूय FTAच्यो धाडी सुरू आसा. FTAन दक्षिण गोंयांत दूध सप्लाय करपी दुकानाचेर धाड घाली. लेबल नाशिल्ले सुमार 20 किलोचे पनीर जप्त केले. जप्त केल्ल्या पनीराची किंमत 30,000 रुपया आसा. तशेंच 7 आस्थापनांक 14,000 रुपयांचो दंड घाला. तियारी डॅमांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तियारी धरणाची एक गेट उगडल्या. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या 6 गांवां सयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळ्ळा. तिलारी घाटाचा डॅम गेट ओपन केला, एक गेट. आता ही न्यूज मला सोशल मीडिया थ्रू कळते. WRD डिपार्टमेंटची ड्युटी होती की मला एक नोटीस किंवा एक लेटर द्यावं, पण मला अजून लेटर मिळालेलं नाही आहे त्यांच्याकडून, जेणेकरून मी लोकांना एक अलर्ट नोटीस किंवा एक पब्लिक नोटीस त्यांना दिली असती. तर आता मी माझ्याकडून गावकऱ्यांना व्हॉट्सअप थ्रू मेसेज पाठवणार आहे, अलर्ट करणार आहे. पण मला खंत वाटते की त्यांच्याकडून एक लेटर यायला हवं होतं, जेणेकरून आता कितीतरी गावात महिला त्यांचे धान्य घरात ठेवतात किंवा काही लाकडं असत चुलीसाठी वगैरे, किंवा देवळात आता देवस्थानमध्ये सुद्धा त्यांनी एक लेटर द्यायला हवं होतं, कारण ते मोस्ट अफेक्टेड एरिया आहेत. चाळातून जेव्हा दुमाशे रोड पहिलं पॉईंट देऊळ येतं, त्या देवळाला सुद्धा त्यांनी एक नोटीस द्यायला हवी होती, त्यांनी दिली नाही. तर माझी तेवढीच एक अपेक्षा आहे की आता तरी त्यांनी एक नोटीस आम्हाला पाठवावी. धन्यवाद. पुढच्या वेळी पावसाचा जोर वाढला तर आता हे आम्ही आता आमच्याकडून तर आता अलर्ट नोटीस देणारच आहे, कारण आम्हाला काळजी आहे माझ्या गावकऱ्यांची. त्यांनी आता नोटीस का नाही पाठवली हे मला कळत नाही. आता मी त्यांना फोन उद्या करा, मला माहित नाही ऑफिसमध्ये ते असतील का नाही, पण मला तर त्यांना आता विचारायचंच आहे की त्यांनी आम्हाला का नाही लेटर पाठवलं. नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणाचो निषेध करपाक तरणाट्यांनी म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचेर आंदोलन केले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपलो राजीनामो दिवचो अशी मागणी आंदोलन करप्यांनी लावन धरल्या. ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर हजारांनी लोक एकठांय आयिल्ले आसात. Done already, saying we have to ask for the resignation of the education minister. It's been so long, but right now I don't think the government wants a change. I don't think the government cares for the youth, and I don't think the government wants better education. You will ask me why the government doesn't want good education. Maybe all of us will get educated and won't vote for them. Maybe they don't want educated leaders. Maybe they don't want educated people. Are they afraid? Are they afraid of getting people educated? Yes. The fire that is burning inside us, let's feed this fire. And
protesters, let's not go back home. We have lot of problems to solve, Goa. आता आम्ही जागे झाल्यात. Goa has lot of problems to be solved. Let our ancestors who fought for this liberation, who fought for this independence, be proud of us. We are the children of Goa. We are the Bharat Mate Doot. Bharat Mate Doot means daughters and sons of Goa. And we are here for one request. Our education, which is the fundamental right, has lot of Kusakid into it. Kusakid, those who understand English know, lot of forms. It is getting corrupted. It is getting leached by certain elements that we don't want our education system to go into such way. This country, this great country India, needs good education system. The system has to be fixed. I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for listening to our certain demands and at least listening to it for the first time. This movement, this fire that is there should not stop with this. We demand resignation of the minister who is not ready, who is not capable of taking such a huge relationship. It's okay, buddy. Nobody is blaming you. Just move aside. Give the ministry to somebody who can take care of it. We were tear gassed by the Delhi police. The Delhi police created stampede-like situations inside the Jantar Mantar compound. The Delhi police used layers of barricades and made no safe exit routes for the kind of crowd and the kind of numbers that were there. The Delhi police incited violence and fired 3 tear gas shots. For shame! Within a matter of 5 minutes, the Delhi police tear gassed us 3 times, unprovoked. People were seated on the Parliament Street. Nobody was doing any violence. We were raising slogans, we were singing songs, and the current regime considers that as violence. जैमर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 2 साल तक जैमर और बैरिकेड के साथ किसान आंदोलन हमने किया है। और ये याद रखा जाए कि ये लास्ट चांस है। अगर इसके बाद डेमोक्रेसी इतनी अंडरमाइन हमारी हो जाएगी कि हम फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इस बार देश के हर कोने से आवाज आनी चाहिए। इस बार अभी तो सिर्फ आवाज हमारी सुन नहीं रही, अगली बार से पहले दिल्ली में चलिए, गोवा में भी चलेंगी, बोले तो यहाँ भी चलेंगी। आपकी आवाजें बंद कर दी जाएंगी। हिटलर नाम सुना है ना, आज भी उसका खौफ है। एक हिटलर और पैदा हो रहा है, उसको अभी रोको। आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोंयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो। 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोंय पर्यटन खाते गोंय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव। 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन। ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास। मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी। 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो। तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान।